मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. एसटी फुडारी रामा काणकोणकारान डिस्चार्जा उपरांत राजकीय गटाचे दिले संकेत. धक्को दिवपी पयल्या विधानात मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्याचेर जाहीरपणान उक्तायलो दुबाव. बोड्डा मडगांव वाठारात परवानो नाशिल्ल्या एका ऑफिसात बेकायदेशीर वावर. परदेशात नोकर भरती दिवपाचे हायेस दाखोवन लोकांची फटवणूक जावपाचो प्रकार उक्ताडार. जाली संयुक्त कारवाई. ऑफिसातली कागदपत्रां जप्त करून ऑफिस सील. पावसाक लागून ओनूच्या उत्पन्नाचेर व्हड परिणाम. शेतकी विभागाची ना दखल. शेतकारांचेर हावळ. केन्ना मेळटली थाकाय. साव जुजेदी आरेलाचे शेतकार पळयतात वाट. आणि आता हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. एसटीचो फुडारी रामा काणकोणकाराचो आयज गोंय वैजकी महाविद्यालयांतल्यान डिस्चार्ज जालो. ताच्या जखमांची विचारपूसच न्हय तर ताका मारपा फाटल्यान मास्टरमाइंड कोण अशें विचारतकच एसटी फुडाऱ्यान उक्तेपणान सगळ्याच प्रश्नाची जाप दिली. सत्य उक्ते करप हे पुलिसांचे काम अशें ताणें स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचेर ताणें जाहीरपणान दुबाव उक्तायलो आनी ह्या हल्ल्या फाटल्यान ते आसूं येता अशेंय ताणें म्हळें. रामान सांगिल्लें की ताणें 3 वरांचे व्हिडिओ स्टेटमेंट पुलिसांक रिकॉर्ड केल्ले, पूण आतां मेरेन ताची कॉपी दिवंक ना. गजाली चड धक्कादायक करपा खातीर ताणें भौशीकपणान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचेर दुबाव उक्तायलो आनी ते त्या हल्ल्या फाटल्यान आसूं येता अशी सुचोवणी केली. तुम्ही म्हाका हे विचारता की तुका कोणाचेर दुबाव आसा आनी कोण आसूंक शकता जाल्यार हेज्याय पयलीं हांवें म्हजो व्हिडिओ काडून स्टेटमेंट सांगलेलो आसा की म्हाका खंयचे हितून अटॅक चालू आसा म्हणून आनी कनेक्शन टू पुलीस डिपार्टमेंट, पुलीस कशें इन्वॉल्वमेंट आसा ते सांगिल्लें आसा आनी म्हाका जो दुबाव आसा तेंची नांवां घेतलेली आनी हांव परतूय नांवां घेता. म्हाका दुबाव जो आसा तो दुसरो आनी कोण येयना मनान. म्हाजो दुबाव जो स्ट्रेटली सांगूंक सोदता तो आमचो होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी दुसरो म्हणटा तो मिस्टर रोहन खंवटे, टुरिझम मिनिस्टर. पुलिसांच्या आवृत्तीचेर दाव दिलो तेन्ना हो हल्लो वैयक्तीक दुस्मानकाय पासून निर्माण जाला हे एसपी राहुल गुप्तान सांगिल्लें. अटक केल्ल्या खंयच्याच मनशा आड ताजी वैयक्तीक दुस्मानकाय ना. ताचे बदला ताणें राजकारण्यांनी पुलिसांच्या चौकशे भोंवतणी कथनाक आकार दिला असो आरोप रामा काणकोणकारान केलो. एसपीन फर्स्ट स्टेटमेंट दिलो, FIR रजिस्टर जावन ना, हांव हॉस्पिटलानूच पावना अशें म्हाका आयकूंक येता की ती पर्सनल एनिमिटी म्हणून. सो एसपीच्या असल्या लेवलाचेर जर तर पर्सनल एनिमिटी म्हणटा जेका म्हाका म्हाकाय मेळूंक ना, म्हज्या फॅमिलीक मेळूंक ना, मार हांवें खाल्लो, अटेम्प्ट टू मर्डर म्हाजेर जालो आनी म्हाका विचारिनासतना पर्सनल एनिमिटी म्हणून प्रोपोगंडा पुलीस डिपार्टमेंट स्वता करता म्हणल्यार ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाक नरेटिव्ह जे आसा ते पॉलिटिशियन सेट करता. हांव आजून क्लियर कट सांगूंक सोदता की म्हजेर अटॅक पर्सनल लेवलाचेर म्हजे कोणा कडेनूच दुश्मनकाय ना. आमच्या आमदाराचे नांव पिड्ड्यार करता चेडयेच्या म्हणून हे जी उतरां शब्दां उलयताले ते पिंक शर्ट कोणाचो आमदार हे काम पुलिसांचेर. जे म्हाका उतरां म्हणून म्हाका पोर्टफोलिओ मारताले ते विचारपाचें काम पुलिसांचें. पुलीस तेंचे एकूय आजून पर्यंत शब्द काडिना भायर. पुलीस एकूय शब्द काडिना तेंचे जे मारपाक वेपन यूज केल्ले ते तांकां आजून पर्यंत मेळूंक ना म्हणटा. तांकां जे गन आनी बाकीचे चाकू जे यूज केल्लो तेही मेळोंक ना म्हणटा, मोबायलूय मेळोंक ना म्हणटा आनी हे सगळ्यो गोश्टी. आनी फक्त म्हजो स्टेटमेंट आहा तो भायर येता पूण तेंच्यांनी जे अटॅकर्स आसलो तेंचो स्टेटमेंट भायर आजून पर्यंत कोणाकूच सांगना. जाल्यार हे पुलिसाच्या कॉर्डिनेशनान इन कॉर्डिनेशन ही गजाल घडटा अशी दोळ्या मुखार येता. पुलिसांनी रायट फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट अटॅक तेन्नाच्यान जेन्ना एक रिपोर्टिंग करता हांव तेन्ना म्हाजें प्रोटेक्शनूय इम्पॉर्टंट आहा. त्या टायमा वयल्यान आतां पर्यंत पुलिसांनी कॉम्प्रोमायज केल्लें आहा
पुलिसांनीच हे इन्फॉर्मेशन लीक केल्ले असले. पुलिसान माझे इन्फॉर्मेशन म्हाका दिना आसतना दुसऱ्या मनशाक पावयले आणि पुलिसांचेर म्हाका कंप्लीट विश्वास ना. आणि जेन्ना म्हाका दुबाव जेन्ना होम मिनिस्टर आणि टुरिझम मिनिस्टराचेर आसा तेन्ना तेज्या सकयल आशिल्ली डिपार्टमेंटां इन्व्हेस्टिगेट करूं शकना अशें म्हाका दिसता. हे इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसां कडेन उरचें न्हू. काणकोणकारान उक्तेपणान जाप दिली. ताणें आपल्या एका हल्ल्याखोराचो उगडास केलो जो गुलाबी शर्ट घालून हल्ल्या वेळार एका आमदाराक बदनामी करपाचो यत्न करपाचेर भर दितालो. म्हजो 3 वरांचो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केल्लो आणि 3 वरांच्या स्टेटमेंटान माझे 100 पेजी बरोवन घेतल्यो ताणें. त्या 100 पेजींनी हांवें म्हाका कोण मारपाक आयले म्हजेर एटॅक कसो जालो म्हाका मारतना ते कितें कितें म्हणटाले म्हाजे पयलीं कोणा कडेन पर्सनल डिफरन्सीस बीन आसा काय म्हणून विचारले तेन्ना तांकां हांवें क्लियरली सांगलें की म्हाजे आनी जे कोणी म्हाका मारला तांचे म्हाजे संबंध पर्सनल डिफरन्सीस कांयच ना. दुसरी गजाल तांकां हांव वळखता काय म्हणून म्हाका विचारलें सो हांवें तांकां सांगलें की म्हाजे पर्सनल हांव तांकां एनिमिटीज कांयच ना. म्हाका एक पिंक कलरचो शर्ट घातलेल्या मनशान तेणी जेणे म्हाका घट धरलेलो आनी बोटी मारलेल्यो तेणी आमच्या आमदाराचें नांव घाण करता आनी तेणी चेडयेचे अशे शब्द वापरलेले हेय बीन हांवें तांकां सांगलें. तो मिंगेल काळोचो भुरगो आसा तेणी पोर्टफोलिओ एसटी पोर्टफोलिओ जाय घे पोर्टफोलिओ म्हणून म्हाका मारीत रावताले आनी 2 जाण कंटिन्युअसली म्हाजे बोड्यो पडटालो हेय हांवें तांकां सांगिल्लें. गावडे तूं गोंयचो राखणदार काय म्हणून ही शब्दां जी कानार आयकताली तेन्ना म्हाका घट धरून म्हाज्या दोळ्यार मूत मारून म्हाका ब्लर मागीर दिसपाक लागले तेन्ना हांवें ही शब्द सांगिल्ले. तोंडान येवन म्हाजें कितें तरी शेण काय वासाचे हितून भितर भरले तोंडाक घाले आनी परत आपटिला तेन्ना कोण तरी मेलो म्हणून सांगलें आनी मागीर ताज्या नंतर मागीर म्हाका सगळी तकली गुवपाक लागली. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख, लिंजी मिनेझीस आनी ओमकार देशप्रभू. बोड्डा मडगांव वाठारात परवानो नाशिल्ल्या एका ऑफिसात बेकायदेशीर परदेशात नोकर भरती दिवपाचे हायस दाखोवन लोकांची फटवणूक जावपाचो प्रकार उक्ताडार येयलो. हे विशीं संयुक्त कारवाई करत ऑफिसातल्या कागदपत्रां जप्त करून ऑफिस सील केले. गोयच्या लोकांनी रावचे सादूर अशा घडणुकांक बळी पडचे न्हय अशें आवाहन जायत आसा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. तुम पळयतात की जायतीशे भुरगे जे आसात हे भायर वचपाक पळयतात. हे भायर वचपाक जाय म्हणून जी जायती ऑफिसी आसात ही गोंयांत ओपन जाले कडेन आसात. ही गोंयकारांचे गोंयची भायल्यान सुद्दां जे आसात तेणी घेवन हांगा भायर धाडपाचे ऑफिस ओपन केल्यात आनी ह्या ऑफिसांक खंयची लायसन्स म्हणटी ना आनी हे इलिगली तांकां धाडटात. पूण आमची गोंयकार जे आसात ते खंय तरी पोटा खातीर भायर वचपाक पळयता कित्याक गोंयांत जर हांगा नोकरी मेळनात आनी नोकरी मेळना जाल्यार ह्या ऑफिसान ते वयतात आनी भायर असले वेकन्सी पळयतात आनी भायर वचपाची करतात. आनी हेजे खातीर कितलीशीं ऑफिस जी आसात ती गोंयांत आसात आनी ही गोंयां आसतरी खंय तरी फसवणूक जाता आनी मागीर खंय तरी केस जाता आनी हेजे खातीर जे ऑथॉरिटी आसा ही खंय तरी जागी जाता. अशीच करून बोड्डा हांगा एक ऑफिस असलें आनी हे जे आसा हे भायर धाडपाचें काम करताले या पासपोर्ट करपाचें काम करताले. तर ही जेन्ना त्या ऑफिसांतल्यान खंय तरी एक कंप्लेन गेली ती आमगेली प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रंट म्हणटी POE ही जी गव्हर्मेंटाची ऑथॉरिटी आसा हेंचे फुडें गेली आनी ही बेंगलोर हांगा आसा आनी तेंगे चार्ज जी आसा ही कर्नाटका आनी गोंयां आसा. हेंचे जे ऑफिसर आसात हेणी एक जॉयंट ऑपरेशन केलें आनी तें म्हणलें जाल्यार फातोर्डा पुलीस आनीक जे बेंगलोरची जी ऑथॉरिटी आसा हेणी जॉयंट इन्स्पेक्शन करून एक ऑफिसाचेर रेड मारली आनी
ती अनऑथोरायज असली, त्यांचे कडेन खंयचे लायसन्स ना आनी कांयच नासलें, हेचे खातीर तेणी सीजय केले कडेन आसा आनी तें ऑफिस सद्या सील केले कडेन आसा आनी तेणी एक एडवायजरी काडले कडेन आसा आनी तेणी सांगला की अशें अनऑथोरायज जे लायसन्स नासतना भायर धाडटात तेंचे कोणे बळी पडची न्हू म्हणून, कित्याक खूब फसवणूक जाता आनीक मागीर ही जेन्ना कोणी कंप्लेंट करतले हे ऑफिसवाले हात वयर काडटा, आपणी केलें ना आनी कोणी केलें ते वयर आसता, अशें करून इन्सिडेंट जाता. म्हणूनच ह्या हेजेर तेणी सगळी घेतले आनीक ती रेड मारली आनीक तेणी जे ऑफिसर आयिल्ले हेणी सांगले कडेन आसा आनी स्पेशल चड करून गोंयांत कितलीशीं ऑफिस आसात आनी कोणेय जर भायर वचपाक जर ते ऑफिसांत गेले पयलीं तेंची लायसन्स पळोवचें आनीक तेणी मागीर तेजें हें करचें, तितून वचपाचें हें करचें, ना जाल्यार अशें करून तुमी मागीर फटवतले आनी मागीर सगळी जी फॉर्मेलिटी आसा ही मागीर आमकां आनी गोंय पुलिसेक करूंक पडटा म्हणून तेणी एक गोंयाक एक एडवायजरी सगळ्याक आसा, पूण गोंया खातीर स्पेशल तेणी सांगले कडेन आसा की गोंयच्या लोकांनी मात शादूर रावचें आनीक तेणी ही एडवायजरी आसा तेच प्रमाणे तेणी आपल्याली जे कितें काम करपा आसा ते तेणी करचें आनी बरे एजंटा फुडें वचोन हें तेणी हें करून घेवचें म्हूण तेणी सांगले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकार म्हणटा शेतां करात, आमचो शेतकारांक पुराय तेंको, पूण प्रत्यक्षात पळयल्यार खंयचे कडेन कांयच ना अशी गत सध्या शेतकारांची जाल्या. पावसाक लागून अंदूच्या उत्पन्नांचेर व्हड परिणाम जाला. शेतकी विभागान दखल घेवन शेतकारांक मदत करची अशी मागणी नेट धरता, पूण केन्ना तांकां खरीच थाकाय मेळटली? पळयात साव जुजेदी आर्यलाच्या शेतकारांची काणी दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. आज आमी आसात ते सांजुजे एरियल जे फार्मर्स आसात ह्या फार्मर्सा फुडें आसात आनी आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात जी पिकावळ जाल्ली ही अर्द कडेन बरी पिकावळ जाल्या शेताची आनी भात भर जाला आनी अर्द कडेन शेत जें आसा हें सगळें पावसान सगळें पिड्ड्यार जाले कडेन आसा. ह्या भाताक कोंब सुद्दां हांगा हेले कडेन आसा. त्याच बरोबर तेणी पळय दुसरी भाजी कितें रोयल्ली भाजीपालो तोय सद्याक पिड्ड्यार जाले कडेन आसा. तवशी म्हणात या फ्रूट बेरिंग म्हणा हे सुद्दां पिड्ड्यार जाले कडेन आसा. हांगा पिड्ड्यार जाल्या सुद्दां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जें आसा हें कितें दिता तेंय तुमकां आमी दाखयतात आनीक शेतकारांक कितें मेळटा आनी जे क्लब आसात फार्मर्स क्लब न्हू जे बाकी क्लब आसात क्रिकेट क्लब म्हणा या फुटबॉल क्लब म्हणात हेंकां तेजे मार्फत कितें दिता तेंय तुमकां आमी सांगतात. आनी हेजे खातीर म्हणलां की फार्मर्सा फुडें 1 रुपया पावना म्हणून फार्मर्स जे आसात हे गोळ घेवन मरपा लागले कडेन आसात आनी हे प्रत्यक्ष आमी पळयले कडेन आसा आनी आमी जाणाय बी आनी तुमकां दाखयता आमी. आज ह्या शेत जर पिड्ड्यार जालें जर लोकांनी 10,000 पिड्ड्यार सुद्दां जाल जायत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान 800-1,000 रुपया दिले आसा. तेंचो चेक जो आसा हो दिला आसा आनी तसले चेक जे आसात कितलेशे शेतकारांनी पिनोन उडयले कडेन आसा. दुसरे वटेन हे जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक स्कीम काडटा आनीक क्लबांनी ह्या पंच मेंबराक 50,000 रुपया दिता आनी तुमी सावंड सिस्टम हाडात या क्रिकेटीक चे सामान हाडात जे क्रिकेटी आयटम जे आसात क्रिकेट खेळपाचे बॅटां बॉल कितें आसा हें हाडून दिया म्हणटात. अरे आमी तुमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक सांगत सोदतात जो मिनिस्टर आसा रवी नायकाक आमी सांगत सोदतात ह्यो ज्यो स्किमी आसात ह्यो ह्या फार्मर्सांक दियात. ह्या फार्मर्सांक दिल्यारूच तुमगेले फार्मर्स बरे आसतले आनी हे फार्मर्स हांगा कितें तरी मागतले ना जात जाल्यार काय ना हेंचे मरपाचो प्रश्न येतलो. हे पावटी शेतां पीक म्हळ्यार शेत सगळें पावटी पिड्यार जालां पावस पडो आनी पावसाचो मोदें हो एका सप्टेंबरा मोदें पावस पडलो आनी त्या पावसाचेर हे सगळें बुडोवन गेले हे सगळें आड पडो आहा देशी हे सगळ्या वाटे हे पडो आहा आनी तें कितें मेळ जालें तेणें आमकां कितें तेजें कितें आमकां कितें करपा जाय तेणें सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कंपेन्सेशन कितें कंपेन्सेशन कितें दिवपा जाय आमकां लॉस जाता तें म्हूण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितलेशे पयशे दिता म्हणटा तुमकां पावता ते
पावल्या ते पावलो ना काय पावलो ना हे अजून पावलो ना पूण यांचो एश कोन जाता आतां आमगे आज निवपाक आहा म्हणून आमी मिशना आतां रावताले हे करपाक अजून ते पावलो आनी आज सडनली आनी पास येयलो सकाळी आनी हें जालें आनी हें जालें तेजें आनी आमगे उदका आसता तें उदक लोट वयता तेजें वयता लोट वयता पूण आमकां बेगीन केलो जाल्यार आमकां हें जाता आसलोलें अशें करून पण आज सगळे आड पडले ना सर सगळ्यांच हे साडी सगळ्यांच हे आड पड तेशी आड पड आहा सगळे आडी पड आहा आड आतां आमी म्हणटा कितें आमी आमगे जीव आमी हे शेतांकू घाताय आमगे थोडें शेत म्हणल्यार आमी चल हेचोय कितें हेचोय व्हेजिटेबल हॉर्टिकल्चर ते कितें रोयता आमकां आतां मोग आहा रोयताय न्हू आमी सगळे हेचे पॅशन फ्रूट कारेला तवशीं तेंचे तवशीं जाल्यार दाखयता तुका हेचे थिंग बतो आहाय सगळे तेंचो यूज आमगे पॅशन फ्रूट पण पावसा खातीर सगळी कीड लागून आनी ती खबर तेजे सगळे कीड बसलो आहा ते सगळ्या ती कीड बसून ते आतां पिड्यार जालो सगळे शेत आमगेलें म्हणजे तुमकां एग्रीकल्चर मार्फत कांय मेळना ना अजून आमकां कांय दिलें ना तेणें अजून कांय दिलें ना अजून सांगपा म्हणल्यार हें सरकारागे चूक शेतकाराक लुकसाण जाता तेन्ना तांकां टायम टू टायम पयशे हें मेळना गरज तेन्ना आनी हेच पयशे काण ते स्पोर्ट्सां दिताय कोण महिला मंडळ कोण हें तें म्हणटाय तांकां तें सारकें न्ही कोण बॅट घेवपा आनी कितें घेवपा तें सारकें न्ही कोणा शेत पिडा जाता ताका ऑन द स्पॉट दिवपा जाय दुसरें तांकां सांपडपा तांकां टायम टू टायम मेळपा जाय आतां लास्ट इयर भात दिलो तांकां हे पाळी पयशे येयले ना हेजो देखून आतां दुसरें पीक जालें तेकून थोड्या मेळटा आनी थोड्या मेळना ते भाशेन आनी तांकां दिवपा पयसो आहा हेका स्पोर्ट्स क्लबा हेका ते दिवप न्ही त्या फार्मरांक हे पयशे फार्मरां वचपा जाय म्हणून फार्मर आज सामको हें जाता आंबट जाला ते कितें कशें तें कळना आनी ते दुसरे स्टेडीन जाल्यार जीव दिता आसले हिंगा आमगे जीव दिवपा मेळना हिंगा कोणाक वेल विचार आहाय तांकां सांबाळटाय आनी ते हेल्प करतात हेल्प करताय आतां एकदां कुट्टाय रेजनल रोवपा दिले म्हणटाय कोण मशीन दिले आतां थोड्यांक पिडा देखून जाल्यार ते उलयना कितें तें रोवपा रेजनलान तें पाट दिल्लें टायम टू टायम मेळपा जाय न्ही आतां घरान मुगे पिडा जालें म्हाका जुप्तून मेळपा जाय ते 10,000 दिल्यार ते 500 रुपया 800 1,000 तशें करून दिताय लॉस जालो म्हण तें कांय न्ही फकाण करताय शेतकारांचे ते भाशेन गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार जमीन वीज उदका जोडणी हांचे विशीं वाडत आशिल्ल्या फामिली वादांक जाप दितना सरकारान अशे प्रस्न सोडोवपाचो हेतू आशिल्ले घर विभाजन धोरण सुरू केला ह्या उपक्रमाक येवकार दितना आप यूथ विंग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धेश भगत हांनी लोकांक खऱ्या अर्थान फायदो जावपा खातीर ही प्रक्रिया सोपी करची पडटली हाचेर पत्रकार परिशदेंत भर दिलो एक गांवांत जेन्ना एक भावंड एक घरान 2 ते 3 भाव आसता आनी 3 भाव एक घरान जेन्ना रावता तेन्ना लग्न जावपा पयलीं ते बरे भशेन आसता किंवा बरे भशेन आसा सगळे बरे भशेन जाता एक मिटर चलता एक उदकाचो मिटर चलता एक लायटीचो मिटर चलता सगळे एक चलता जसो तो लग्न जाता एक भावाची बायल येता दुसऱ्या भावाची बायल येता तेन्ना 2 फॅमिली जाता मागीर तेंची भुरगीं जाता मागीर ती कंप्लीट क्लस्टर ऑफ सेपरेट फॅमिली जाता आनी तेन्ना कितें जाता जेन्ना लायटीचें बील येता 1 मिटराचेर तेन्ना जेन्ना तो मिटराचो इश्यू येता बिलाचो इश्यू येता तेन्ना अशें दिसता की आपल्यान इतलेच यूज केला तुवें इतले यूज केला आपल्यान कमी यूज केला तुवें चड यूज केला आनी जेन्ना युजेसाचेर येता आनी मागीर ती लायटीची आनी उदकाची झगडी आसा पळय ती अशी पावता की ती फॅमिलीची क्लॅशीस जाता आनी मेन खंय तरी पळोवपाक गेल्यार क्लॅशीस 2 गोश्टी खातीर जाता एक म्हणटा ते जाग्या खातीर आनी दुसरें म्हणटा ते लायटीच्या आनी उदकाच्या बिला खातीर सो तेन्ना सरकारान एक हे काडलें सर्क्युलर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन 2705/2025 असेंब्लीन एक इश्यू घेतलो की बायफर्केशन ऑफ हाऊस नंबर जावचो म्हणल्यार कितें समज कोणाचें घर आसा तेजो हाऊस नंबर 123 तेका इधर तर एक तर 123A दिवचो किंवा 123B दिवचो आनी तेका खुबशी अशी गोष्टी आशिल्ली की हो सर्क्युलर आशिल्लो हो सर्क्युलरान जेन्ना सांगिल्लें की तेतून इवन हे केला मेन्शन केला की कितें कितें लागता तें आनी तेतून कितें कितें लागता की आतां आनी प्रश्न आयलो आतां खूब पंचायती लोकांनी अप्लाय केला बायफर्केशन आमचेच पंचायतीन ना म्हणल्यार 10-12 जाणांनी अप्लाय केला आनी 12 जाणांनी जेन्ना अप्लाय केला तेन्ना सेक्रेटरीचो रोल इम्पॉर्टंट आसता म्हाका दिसता जेन्ना हे अप्लाय करपाक वता तेन्ना खुबश्यो अश्यो गोश्टी मागता की खूब जाण ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मागता आतां खूब जाणांची घरां 50 वर्सांची पयलींची आसा तेन्ना TCP नाशिल्लें
तेन्ना HGPDA किंवा NGPDA आशिल्ले, HGPDA आनी NGPDA. थोडे अशी घरां आसा की आमची ST/SC कम्युनिटी घरां जेंका ते थोडे पेपर अशें ना, बट कितें आसा ती मुणकार म्हूण थंयच आसा. तुका मुणकार घरां आसा किंवा खुबशी अशी गोष्टी आसा. जेन्ना हो मुद्दो येता तेन्ना पंचायत कितें मागता, हे केल्ले कित्याक बायफर्केशन की पार्टिशन नाका, खर्च बार नाका, जाता इतले बेगीन हो मुद्दो सॉर्ट आउट जावं दी म्हणून. आनी जेन्ना एक मनीस पंचायतीन वता ही फायल दिवपाक, तेन्ना फायल दितना ताका हजारो क्वेश्चनां विचारले गेल्ले वता की तुजो हो पेपर हाड, तुजो तो पेपर हाड, तुजो हें हाड, तुजो तें हाड, तुजे सगळे खूब कितें गोश्टी मागता. पूण आयज जे सर्क्युलराचेर आसा त्यो सिंपल गोश्टी आसा. तेतून पार्टिशन डीड ना, तेतून आनी कसले म्युटेशन डीड ना, काय ना. फक्त फॉर्म नंबर 114 दी म्हणटा आनी तेजें सोल्युशन आसा, तेजेर बरयला. एक तर अशें दिसता की पंचायत सेक्रेटरीक हेजेर आपोवन एज्युकेट करपाची गरज आसा, तांकां आपोवन तांकां समजावपाची गरज आसा ह्या सर्क्युलर बद्दल, आनी एक सिम्प्लिफाय करपाची गरज आसा. आयज तांकांच खबर ना, ते कोण तरी ऑक्युपन्सी मागता, कोण आनी कसलो डॉक्युमेंट मागता. अरे हो सर्क्युलर जेन्ना तुमकां दिला तो सर्क्युलर वाचा आनी तांकां सिम्प्लिफायड वे, आयज बारीक समाजाचो लोक तो आमचो तो पावटी पडटा. आनी ह्या सर्क्युलरान सांगलें की विथीन 15 डेज ही कामां जावपा जाय. विथीन 15 डेजा भितर 2 आयतार येता. कितें उलोवपा जायना असेंब्लीन येवन की 15 दिसा भितर हें काम जावपा जाय. आतां तितके बेगीन आनी पंचायत मिनिस्टरा कडेन हेतून 3 जाण लागतले, PWD, इलेक्ट्रिसिटी, CM आनी पंचायत. हे मी 4 जाणांनी आपल्या स्टाफांक आपोवन समजावपाची गरज आसा. आनी हो मुद्दो जो आसा तो सिम्प्लिफाय करून गोंयच्या प्रजेक, गोंयच्या लोकांक, गोंयच्या फामिलीक सपोर्ट करपा सारको आसपा जाय. आनी हो खरोच हॅपीनेस इंडेक्स उरपा जाय, हॅरेसमेंट इंडेक्स जावपाची गरज ना. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोलवाचे पारंपारीक फार्म 13 ऑक्टोबराक जावपाचे आसा. लोकांनी व्हडा संख्येन कोलवाच्या फार्मात फार्माक येवन मेनेन जेजूच्या बेसाव घेवचे फादरान उलो मारला. पळोयात. हे फेस्त हांवें सांगला ते भाशेन न्हय फकत कोलवाकारांचे पूण आख्ख्या गोंयच्या भावा भयणांचे, आमचे हेर धर्माचे भाव मिनी जेजूचो उमो घेवंक येता आनी ताचें दर्शन घेवन तांच्याय वाग धंद्याचेर देवान जायते बेसांव घातला. हे आमचे भावूय मिनी जेजूच्या पांयां पडूंक येता. तशेंच आमचे लंडनचे भाव आहात, परदेसांत गेल्ले आसात, तेवूय सुटी काडून वेळ काडून मिनी जेजूचें दर्शन घेवंक येता, देवाक पांय पडूंक येता. आनी देखून आमी सगळ्यांक तुमकां उलो मारता, ह्याय वर्सा सदांचे भशेन येयात, जेजूक नमस्कार करात, जेजूचें बेसांव घेयात आनी जेजूच्या आशिर्वादान जियेयात. हेंच आमचें मागणें. सगळे आमी गोंयकार कशे एकठांय येवयात आनी भावार्थान वाडोवया आनी बरोवशान आमी जियोवया. देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. सप्तकाच्या शेवटाक हलको तो मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. रातच्या वेळार गडगड आणि विजेच्या सांगातान कांय सुवातांनी पावस पडटलो, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. राज्यांत पावसाची शिरशिरी पळोवपाक मेळटली. मळबांत कुपां दाटतली. उष्ण तापमानाचो अदमास आसा. वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. IMDन अदमास उक्तायला. सकाळी कांय प्रमाणात थंडसाण आसतली, जाल्यार दनपारां तापमान उष्ण आसतलें. कांय सुवातींनी गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावस पडटलो. पूण सध्या हवामान विभागान राज्या खातीर खासा अलर्ट दिवंक ना. आयतारचे चडावात आनी उणे तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. राज्यांत हलको तो मध्यम पावस. गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावस. मळबांत दाटतली कुपां. सकाळी थंडसाण. वत पावसाचो खेळ. उष्ण तापमान. IMDचो खासा अलर्ट ना. तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.